हरे कृष्ण। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदा, त्रिभुवने करे जार चरण वंदा। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदा, त्रिभुवने करे जार चरण वंदा। नीलाचल शंकर चक्र गदा पद्मधार, नादिया नगरे दंड कमंडलुदार। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदा, त्रिभुवने कोरिया चरण बंदा। हरे कृष्ण। आज आम्ही जगन्नाथ भगवानाबद्दल ऐकूया. आमकां वट्टू लोकांक गोत्त आसा एव्हरी इयर जगन्नाथपुरी तो रथयात्रा जाता म्हण. होडोड 3 रथ जगन्नाथपुरी टेंपला दखून गुंडीच्या टेंपला पासून ते होड स्ट्रीटार ते ओण व्हरताची. वट्टू लोक लाखांशी लोक थंय जम जाताची, रथ ओडताची. जगन्नाथ भगवान म्हळ्यार कोण? आमकां मोस्टली म्हाका तरी इस्कॉना येत पासून जगन्नाथ भगवाना बद्दल महात्मा म्हाका गोत नाशिल्ले. इस्कॉना येतेगेरी म्हाका जगन्नाथ महात्मा बद्दल कळ्ळें. श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम धामाचे महात्मा बद्दल म्हाका कळ्ळें. आज आमी ओरिजिना गेल्यार स्टोरी अशी आसा की कृष्णाले इंटिमेट पास टाइम्स वृंदावनाचे गोपी बरोबर, राधे बरोबर इंटिमेट पास टाइम ते डिस्कस करता. हमेशा ग्लोरिफाइड कृष्णाल पास टाइम कितले पट्ट आयकल्यार बी आमकां पुरशी दिसना. तशी एक पंत वट्टू द्वारका कृष्ण कुरुक्षेत्र वट्टू जाते गेरे हे करून द्वारका वततो. तागेले 16,108 वाइव्स उरताची. एक पंत सगळी क्वीन मेळून रोहिणी माता विचारताची की कृष्ण हांगा आसा पण आमी तागेल हातू भितर ते हे पळयनाची जो वृंदावन कृष्ण भितर आशिल्ले आमकां ते एक्सप्लेन कर ताजे बद्दल म्हण. ताणी सगळे वाइफ्स इतली इन्क्विजिटिव्ह उरतात की आमकां तागेले त्यो कथा सांग, पास्ट टाइम सांग, लीला सांग म्हणून. तेन्ना रोहिणी माता सांगता, हांव तुमकां सांगच्या काही न्ही, बट हे कृष्ण आणि बलराम ऐकूच्या नजो हे काणी हांव कसं सांगता ग्लोरिफिकेशन. कित्या म्हळ्यार दे लव टू बी इन वृंदावन, गोपी बरोबर, राधा बरोबर ते पास्ट टाइम. सो हांव तांकां हे ऐकूच्या ना, हांव तुमकां वट्टू लोकांक सांगता म्हण. तेन्ना सुभद्रा उरता थंय. सुभद्रा सांगता, तूं भायर रावन हांकां आतां कृष्ण आनी बलराम आयल्यार तांकां भितर येवचें सोडनाका, तूं भायर रावन तूं आमकां अलर्ट करता आनी आयली म्हणून. सो सुभद्रा महाराणी भायर रावता आनीक पळयते रे आतां कृष्ण बलराम आयला, हांकां हें करया म्हण. तेन्ना रोहिणी एक्सप्लेन करचें सुरू करता. वट्टू कशी तांगेले पास्ट टाइम वृंदावनांत कृष्ण आनी बलराम थंयच्यान येतेगेर वॉटर ऑफ यमुना ड्राय जाले आनीक बर्ड्स मरच्या लागली, ट्रीज ग्रीन हे ना. वट्टू सांगता लागता ती कितले कृष्णाल विरहेन ताणी वट्टू हें करच्या लागल्याची म्हणून. आणि तेगेले ते पास्ट टाइम सगळं ग्लोरिफाय करता आसतना कृष्णाल एक एक सुभद्रा बी इतली मग्न जाता की ती डान्सा वता. ती हे सुद्धा ऑब्जर्व करना की सायडीन कृष्ण आणि बलराम बी येवन रावन आयकतेर उरतात. वेर लॉर्ड इज ग्लोरिफाइड, लॉर्ड इज ऑलवेज प्रेझेंट देर अशें म्हणटा. प्रभुपाद हमेशा सांगता, जेन्ना आमी लॉर्डाक ग्लोरिफाय करताची, तागेलें शास्त्र वाचताची, तागेलें कीर्तन करताची, लॉर्ड इज प्रेझेंट देर. आमी आमगेले इम्परफेक्ट सेन्सेसच्यान ते पळोवचें जायना, बट लॉर्ड इज ऑलवेज प्रेझेंट देर. तशी देव येवन थंय कृष्ण आनी बलराम येवन रावन ते रोहिणी कितें हें करतेर उरतकी, ग्लोरिफिकेशन करतेर उरतकी ते आयकतात. ते इतली एनग्रॉस जातात आनी तातूंत भितरी तांगेले आयज डायलेट जाताची, बॉडी श्रंक जाता. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्युअर लव. ते व्रजवासीज ज्यो उरताची तांगेले कृष्णा बरोबर रिलेशन कितें उरता, अनमोटिवेटेड, अनफ्लिंच्ड, अनकंडिशनल, अनअलॉयड लव उरता. ओनली लव which doesn't expect anything in return. तशी उरता तांगेले प्रेम म्हळ्यार.
अशी देवा हांव तुका प्रेम करता तूं म्हाका हें दी हांव इतले वार करता तूं म्हाका तें दी तशी बार्टर सिस्टम उरना तांगेले देवा कडेन ब्रजवासी इज ओनली नो टू गिव लव टू कृष्णा तशी ते आयकतेर सुभद्रा महाराणी आणि कृष्णा बलराम तांगेले वट्टू बॉडी पार्ट्स डायलेट जावन वताची दोळे ओडोड जाताची हात पाय लिम्स श्रंक जावन वताची तेन्ना नारद मुनी तशी त्या दिकाच्यान वतेर उरता तो हांकां पळयता कसं जालें हांकां अशें कसं जाल्याक म्हणून देन तो पण ते आयकता तेन्ना तो नारद मुनी कृष्णा लागीं प्रे करता की तुमगेलें हें इतलें मॅग्निफिशंट रूप आसा हें एनग्रॉस जालें इतलें मॅग्निफिशंट रूप आसा हें वट्टू लोकांक हाजें दर्शन मेळका म्हणून तेन्ना कृष्ण ताका तथास्तु म्हणटा ताजे अर्थ की नारद मुनी सांगता की ते व्रजवासीले इतली भक्ती उरता ते भक्ती प्रमाणे कृष्णा पूजल्यार कृष्ण केन्ना आमकां मेळटा म्हणून हे शिष्टाष्टकमात चैतन्य महाप्रभून बी सांगला कसं नाही चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार कोण कृष्णा हिमसेल्फ ताणी कसले आयिल्ली आमकां हरिनाम संकीर्तन दिवच्याक संत शिष्टाष्टकमात ताणी सांगला न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदैश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिराहेतु की त्वयि O Lord of universe, I do not desire material worth, materialistic followers, a beautiful wife of fruitive activities described in flowery language. All I want, life after life, is unmotivated devotional service unto you. आणि म्हणता असाची म्हाका काही नाका हे वेल्थ नाका फॉलोवर्स नाका ब्युटिफुल वाईफ नाका फ्रुटिव्ह ऍक्टिव्हिटीज नाका म्हाका कसं जावका म्हाका अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्व्हिस जावका अशी व्रजवासीले अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्व्हिस उरता अनमोटिवेटेड लव उरता म्हण कृष्णा ऐकून एकदम डायलेट जावन कृष्णाले हे रूप जगन्नाथ बलदेव सुभद्राले रूप येता फॉर्म आता जगन्नाथपुरी कशी पावली इंद्रद्युम्न म्हण राज उरता किंग इंद्रद्युम्न अवंती देशाचे राज उरता हे सत्ययुगाची काणी तो ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णू उरता सो तो इतलो हातू भितर उरता देवाक हे करचे धार्मिक उरता खूप इंद्रद्युम्न महाराज इतले धार्मिक उरता एक पण तो एक वॅक्यूम फील करता सेम वॅक्यूम ब्रह्मान बी फील केले उरता कसला म्हळ्यार इंद्रद्युम्न महाराज म्हणता हे वट्टू माझे कडेन राज्य आसा वेल्थ आसा वट्टू आसा बट वेन द डेथ कम्स म्हाका वचका हांच्यान माझे कडेन अशी कित तरी उर्जा जाय की हांव आफ्टर द डेथ ऑल्सो आय कॅन कॅरी इट विथ मी हे पयास लोकां लक्षण आम्ही कसं चित्ताचे अय्यो ह्या जन्मा म्हाका कसा मेळटा म्हाका इतले बंगलो मेळ्ळ्या पुरो म्हाका इतले दूध असल्या पुरो म्हाका हे असल्या पुरो गाडी असल्या पुरो हे असल्या पुरो लायक मेनी थिंग्स अवर डिझायर्स आर ऑल्सो व्हेरी टेम्पररी आम्ही लॉंग विजन पळयनाची शॉर्ट विजन हे जावका पण पयास लोक भक्त शुद्ध भक्त ताणी कसं पळयता बियॉन्ड दिस मर्तगेर माझे बरोबर कसं घेऊन वच्चे जाता हे ताजे कडेन क्वेश्चन अरायज जाता इंद्रद्युम्न महाराजा कडेन तेन्ना तो कसं म्हणता तो तागेले चीफ मिनिस्टर आपयता आणि चीफ मिनिस्टर आपोवचे पयल्यार तो हे विचार करतेर उरता की म्हाका कसं जाता म्हण कसं करचें जाता तेन्ना बाय लॉर्ड्स अरेंजमेंट कृष्णाल अरेंजमेंटान थंय एक डिवोटी येता भक्त येता तागेले सभेत आनीक तो लॉर्ड जगन्नाथा भितर अबाउट नीलमाधवा जगन्नाथ नीलमाधवा म्हळ्यार कृष्णा हिमसेल्फ ताजे बद्दल त्या इन्कार्नेशन बद्दल उलोवच्याक स्टार्ट करता भागवतमा हे सांगिल्लें आसा भवद्विदा भागवताज तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांता स्तेन गदाभ्रता म्हळ्यार कसं न्ही
Oh my Lord, devotees like your good self are verily holy places personified, because you carry the personality of Godhead within your heart. You turn all places into places of pilgrimage. Malayari, देवाले भक्त जो उरताचे, they are verily places personified. जहां धाम उरता तहां थई देव उरता, देवाल प्रेजेंस उरता. So असले एक डिवोटी हंगेता आगेला आश्रमाक इंद्रद्युम्न महाराजाला आश्रमा येऊन ताका नीलमाधवाले इन्कार्नेशना बद्दल सांगता. हे ऐकते गेलो इंद्रद्युम्न महाराजाक एकदम इन्स्पायर्ड जातो. इन्स्पायर्ड जावन तो कितें करता, ब्राह्मणाज आपले चीफ मिनिस्टर तागेले चीफ मिनिस्टर भाव उरता विद्यापती म्हण तांकां वट्टू लोकां डिफरंट डायरेक्शना धाडून नीलमाधव म्हळ्यार खंय आसा म्हण सोदाची म्हणटा. आणि सोत्तेर सोत्तेर वताची बाकी वट्टू ब्राह्मणा आणि तो चीफ मिनिस्टर काही मेळनासतना रिटर्न येतात ती मस्त सोदून सोदून. पण विद्यापती सोदत सोदत उरता कडेर तो मेनी प्लेसा वतेर वतेर पळय एक प्लेसा येतो, एक जाग्याचेर येता, ते जाग्याचेर नॉन आर्यन लोक रावतेर उरतात. आणि त्या टाइप ऑफ आर्यन लोकांक शबरी म्हणटाची, शबरा लोक म्हणटाच तांकां. तर थंय तो एक घरा भितर शेल्टर घेता. ते घर कोणाले उरता, ते घर विश्वासू म्हणजे शबराले घर उरता. ते ताका एक चली उरता ललिता म्हणून. सो विद्यापती एक चीज नोटीस करता, हो शबरा विश्वाहू सदा रात्रीन खंय तरी वतेर उरता आणि नेक्स्ट डे आफ्टरनून येतेर उरता. तो येत असताना ताचे कडेन इतले फ्रेग्रन्स उरता, इतले परिमळ, चंद परिमळ, चंदन, कर्पूर असले ಒಟ್ಟು परिमळ उरता ताचे कडेन. परिमळान भरिल्ली फ्लावर्स हे ಒಟ್ಟು. तो एकदम इन्क्विजिटिव्ह जाता, हाचे कडेन हे कसं येता, हाचे कडेन हो कसं हाडटांक ಒಟ್ಟು म्हण. तेन्ना आणि त्या शबराला एक चली उरता ललिता म्हण. ती ह्या ब्राह्मणाक सेवा करता मस्त करून विद्यापतीक. आनीक तागेले बापसुले विश्वासुले आज्ञे प्रकार विद्यापती आणि ललिताले वर्डीक जाता. तो तागेले बायलेक विचारता, हे कसं तुगेलो बापसू खंय वता एवरी डे नाईट आणि दुसरे दीस आफ्टरनून येता म्हण. तेन्ना ती सांगता बामणाक, तो ते नीलमाधवा वर्शीप करता वता रानांतू आनीक येता नेक्स्ट डे म्हण. हो सांगता म्हाका बी वचून नीलमाधवा पळोवपा बापसू सांग म्हण. अशी मस्त हे केले नंतर तागेले धुवेन तागेले विश्वासूक सांगले नंतर विश्वासू एग्री जाता व्हरच्याक. पण तो एक कंडिशन घालता, तुगेले दोळे बांदून हांव व्हरता, तू कशी व्हरचा शकना हांव, तुगेले दोळे ब्लाइंड फोल्ड कर हांव व्हरता म्हण. कसले म्हळ्यार ते शबरा ते लोकांक, ते नॉन आर्यन लोकांक गोतुरता की एक पण ते किंग येवन हे नीलमाधवा घेऊन वतलो हांच्यान म्हण. तर तांकां ते नीलमाधवाक धान दिवचा नाका म्हणून तांणी ते अशी लिपोवन करतेर उरताची. तेन्ना हो एग्री जाता, विद्यापती एग्री जाता. पण तो कसं करता, थोडे सीड्स घेऊन आपल्याला हातू भितर बांदून घेता, आपल्या धोती भितर बांदून घेता. वता वता एक एक सीड उडयतेर वता, म्हळ्यार नेक्स्ट टाइम येवचे रस्ते कळका न्ही म्हण. आनी थंय वतेगेर थंय एक भितर एक राना भितर वतेगेर दोळे ते उगडी करता तो बांदिल्लो कपडो पळोवन ताका नीलमाधवाल रूप पळोवन तो एकदम इतले ट्रान्सा वता, इतले आनंद जाता, एक्स्ट्रसीस तो नाचक स्टार्ट करता. अय्यो देव नीलमाधवा तुका आमी खंय ते सोत्तेर आसाची, तूं हांगास वे म्हण. तेन्ना तो पळयता की एक कावळो म्हणटाची आमी, ते पळय थंय एक हाजे वयल्यान एक ब्रांचा वयल्यान ट्री ब्रांचा वयल्यान थंय एक सरोवर उरता सायडीन, तांतू पडता. पडून ते एक ताका मुक्ती मेळटा थंय पडतगीर आनी ते वता. आता विद्यापती चित्ता की हांव हांच्यान उडी मारून सरोवरांत हांव मुक्ती घेता, देवा तुगेलें दर्शन जालें म्हाका म्हण. तेन्ना ताका एक अशरीरवाणी आयकता आनी सांगता, तूं हे वचून इंद्रद्युम्न महाराजा सांगता हांगा हांव आसा म्हणून म्हण. परते नेक्स्ट डे हो ताका हाडटा दोळे बांदून, परते ताका घरा कडेन हाडटा. थोडे दिसान तांगेले परमिशन घेवन बायलेले आनीक विश्वासूल परमिशन घेवन विद्यापती
इंद्रद्युम्न महाराजाकडे वता. हाजे अर्थ प्रभुपाद सांगते रसा भगवद्गीतेत कशी सांगला कृष्णाने मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त एवं आत्मानी मत परायणः. म्हळ्यार कितें करता जाल्यार engage your mind, always thinking of me, become my devotee, offer my obeisances to me, worship me, being completely absorbed in me, surely you will come to me. केन्नाय विद्यापतीक तेच मनांत आशिल्लें, म्हाका हाणें सांगला नीलमाधवा सोद म्हण हांव तें करचें लागला. इंद्रद्युम्न महाराजाक हेच मना आशिल्लें की म्हाका जगन्नाथ बलदेव सुबत नीलमाधवाल हांगा स्थापन करता, कित्याक तो इतले इन्स्पायर जाल्लो. आनी एक काणी भितर हातचे बी सांगले की नारद मुनीन इंद्रद्युम्न महाराजा सांगिल्लो उरता हे रूप हांगा येवपा म्हणून. सो फर्दर मागीर आता हाजे कडेन कळते गेरी इंद्रद्युम्न महाराजाक कळता की नीलमाधव ते आसा म्हणून. नेक्स्ट डे तो आपल्या लोका बरोबर नीलमाधवाला हे करून नीलमाधवाक हाड्या म्हणून आता किंगडम हाडून रॉयल ट्रीटमेंट दिव्या म्हणून तो वता. समोर रस्त्यार गेल्यार बी थंय तांकां दिसना थंय नीलमाधव उरना. तेन्ना तो कसो करता, तो ऑर्डर करता कोणाक हाका शबर विश्वास उरता न्ही ताका अरेस्ट करा म्हणून. ताणी वट्टू हे केल्याची ताका अरेस्ट कर म्हणून हे करता. तेन्ना आता शबरा विश्वास इतले प्रीतीन इतले भक्तीन तो पूज करता उरता की नीलमाधवाले. नीलमाधवाले अशरीरवाणी इंद्रद्युम्न महाराजा आयकता. ते सांगता की हांव नीलमाधवा रुपान हांव येना, दारू ब्रह्मन रूपान तू म्हाका स्थापन कर नीलाचल हिल्लाचेर म्हण माउंटनाचेर तू म्हाका दारू ब्रह्मान तू हे करी म्हण. हे शास्त्रा सांगिल्लें आसा ब्रह्माले लायफ स्पॅन म्हळ्यार 311 ट्रिलियन इयर्स. आफ्टर 50 years of Brahma's lifespan, कृष्णान सांगिल्लें उरता ब्रह्माक तुवें वचून तो एक महाराज येतलो आता भितरी सत्ययुगात ताका तुवें इन्स्ट्रक्ट करता, तो तुगेलो इन्स्ट्रुमेंट जातलो, तू ताका इन्स्ट्रक्ट करता आनी म्हाका दारू ब्रह्मान थंय तू स्थापने करचे जायी म्हण. सी देव केन्ना जन्म घेना आनी मरण ना. आमकां मनुष्य लोकांक आसा हें वट्टू. देव अविर्भावी म्हळ्यार तो अपियर्स एंड डिसअपियर्स. केन्ना अपियर जाता when he wants. And he can disappear when he wants. It is not according to somebody's conditions. So तशी ताणे सांगिल्लें उरता हे ब्रह्माले 50 वर्ष म्हळ्यार 150 ट्रिलियन इयर्स ऑफ मटेरियल अर्थली इयर्स. ते देव अपियर आनी डिसअपियर जाता. आमकां हे बॉडी आसा ह्युमन बॉडी. बॉडी म्हळ्यार कसं न्ही आमकां बर्थ आसा, ओ म्हळ्यार ओल्ड एज आसा, डी म्हळ्यार डिसीज आसा, वाय म्हळ्यार यमराज. आमकां यमराजान व्हरच्या नाका विष्णुदूतान व्हरका तो आमी चांटिंग करका, देवान नांव घेवका, भागवतम वाचका, भगवद्गीता वाचका, नाल्यार यमराज येवन आमकां व्हरता. सो प्रभुपाद हे एग्जाम्पल दिता देवाल अपियरन्स आनी डिसअपियरन्साचे. इट इज लायक सनरायज इन सनसेट. सूर्याक अंत ना, रायज जाता आनी दुसरे कडेन वता उजवाड दिवच्याक. तशीची कृष्णा अपियर्स. आता इंद्रद्युम्न महाराजाक आता मेसेज मेळटा देवा कडच्यान की म्हाका हे दारू ब्रह्मन फॉर्माक हांकां हे करका म्हण. तेन्ना ताणी येता जी आफ्टर फ्यू डेज हे पळयता की एक दारू व्हडली वूड लॉग समुद्रा उदका भितर सर्फेसांत हे जाते रेतेर उरता, फ्लोट जाते रेतेर उरता. ताजे वयर शंख चक्र पद्म हे सगळे उरताची. तेन्ना कळटा हे लॉगाचे आमी मुर्ती बनवपा म्हणून. आनी ते लॉग हाडताची दारू आता मुर्ती विश्वकर्मा ते हे करच्या येता डिस्गायज जावन. आनी विश्वकर्मा एक कंडिशन घालता की हे कोणी पळोवच्या ना, हांव करता आसतना म्हाका डिस्टर्ब करतना हांव हातूंत भितर वचून एक
रुमा भितर वचून डोर क्लोज करून हांव करते उरता मागेल काम म्हाका आनी कोणे डिस्टर्ब करचेना आनी तो टाइम घेता ह्या टायमा पयलीं कोणे हे डोर बी उगडचे ना म्हण तेन्ना इंद्रद्युम्न महाराज एग्री जाता का ओके म्हण सांगता आनी विश्वकर्मा भितर वचून ते हे करते लागता चिसल घेवन ते साऊंड बी आयकुचे ना म्हण सांगिल्लें उरता विश्वकर्मान पण इंद्रद्युम्न महाराज इतले इन्क्विजिटिव्ह आनी इतले हे उरता न्ही तो बारीक आयकतेर उरता साऊंड हा कितें तरी मूर्ती काम जातेर आसा भितरल्यान साऊंड येतेर उरता म्हण 14 days जाता 14 days साऊंड येता मागीर साऊंड ना 15 16 17 days काही आवाज ना मूर्ती हे करून घेतली बी काही आवाज ना तेन्ना वाक दिसता इंद्रद्युम्न महाराजाक तो शिल्पी काम करतेरच की तो गेलो सोडून अर्धार ताका एकदम रावचे जायना डोर उगडून भितर वचून पळयता हांगा आमी पिक्चर पळयले जेन्ना डोर उगडून तो भितर वचून पळयता इतली मूर्ती रेडी जाल्ली उरता सुभद्रा मैया हात उरना कृष्ण आनी बलरामाक अर्धे हात लायक श्रंक्ड इनसाइड दोळे होड आनीक हे असली रुपां देवाक पळयले उरना ताणें भगवान हे कितें काय म्हणटा तो तेन्ना तो हे प्रे करता नारद मुनी विचारता हे कितें आपण बरे देवाक हे करच्या सांगिल्ले आपल्यान मिस्टेकान तो अर्धार हे सोडून गेलो आपण आता हाका प्रायश्चित कसं करू की म्हण तेन्ना नारद मुनी सांगता हे तुगेल हाज्यांनी हे मस्त वर्सां पयलीं ते स्टोरी सांगता जेन्ना रोहिणी माता ते ग्लोरिफाय करताशिल्ली कृष्णाल पास्ट टाइम वृंदावनाचे तेन्ना ताणी वट्टू डायलेट जाताची तांगे लिम्स श्रंक जाताची आनी ह्या रुपा येताची ताणी ते रूप हांव पळयिल्लें हांव मागीर कृष्णा कडेन हे ब्लेसिंग्स घेतले की असले वट्टू लोकां हांवें दर्शन मेळू आनी वट्टू लोकां हाजे पुण्य मेळू म्हणून हांवें तांचे कडेन हांवें मागून घेतिल्लें तेन्ना ताणी सांगिल्लें की तूं हे फुलफील करतलो हे अर्थली प्लॅनेटा वयरी म्हण सो तशें म्हण हे आकारात देव हांगा आयल्याची हांकां तूं स्थापीत कर म्हण तेन्ना इंद्रद्युम्न महाराजाक कळटा देवाले ही इच्छा आशिल्ली ह्या इच्छेच्यान देव हांगा येवच्या इच्छीत आशिल्लो म्हणून हे रुपान तो देवाक नीलाचल धामा भितर क्षेत्र पुरुषोत्तम धामा भितर हांगेले स्थापन करता हे वट्टू हाजी ग्लोरिफिकेशन नरसिंह पुराण नारद पुराण स्कंद पुराण पुरुषोत्तम महात्मा हांतू वट्टू बरयल्लें आसा कशें हांगेले स्थापन जाले की म्हण तेन्ना इंद्रद्युम्न महाराज देवा कडेन मागून घेता की डिसेंडंट्स ऑफ विश्वाहू हाणी कायम तुका सेव करू दैताज म्हणून आनी विद्यापतीक 2 बायल उरताची एक ब्राह्मण बायल आनी एक ही शबरी बायल शबरा कुलाची नॉन आर्यन बायल ज्यो ब्राह्मण बायल आसा तागेल चेडवा डीटी वर्शिप करताची आनी ज्यो शबरा कुलाची आसाची तांणी जगन्नाथ देवाक जेवण कूक करताची थंय ओनली 3 hours जगन्नाथ देव रेस्ट घेता बाकी वट्टू टाइम ते ऑफरिंग चालू आसता कंटिन्युअस ऑफरिंग चालू उरता मस्त लोकांन वाचिल्लें उरता पळयल्लें उरता खंय हांगेले भोग रेडी जाता की ते हांकां नैवेद्य दाखोवचें जेवण खंय रेडी करतात की ते एक पोटाचेर अशी 7 मडकी दवरून रांदताची कंटिन्युअसली पळोवपा चालू उरता एक नैवेद्य केले ते भायर हाडटा पासून दुसरें नैवेद्य रेडी उरता ते कंटिन्युअस आनी हे करताचे कोण शबरी कुलाचे लोक पांडाज म्हणताचे आमी सो ओनली 3 hours हे टेम्पल क्लोज उरता आता भितर जगन्नाथाले शेषवातार उपनिषत्ताक हे वर्णन केल्लें आसा अपनिपदो जवनो ग्रहीता पश्यति अक्षुषा सा शृणोति अकर्णा सा वेत्ति वेद्यं न च तस्यस्ति वेत्ता तम आहुर अग्रयं पुरुषं महांतम without legs and hands he moves and accepts without eyes he sees and without ears he hears he knows all that is knowledgeable but no one knows him they call him the original supreme person वट्टू शास्त्रा भितर हाजेर लेख आसा
हात ना पाय ना पण ಒಟ್ಟು पळयत एक आचार्य सांगताशिल्लो आमगेले महाराज इतले व्हड व्हड दोळे आसात की दोळ्यांतल्यान ಒಟ್ಟು पळयतेर उरता तो म्हणून ही कंट्रोल्स होल वर्ल्ड थ्रू हिज इयर आयज म्हणून ताका कान ना पण आयकत तो ಒಟ್ಟು अशी देव ही इज ओरिजिनल सुप्रीम लॉर्ड. नंद पुराण तर हे सांगिल्लें आसा प्रतिमं तत्र तं दृष्ट्वा स्वयं देवन निर्मितम् अनयासेन वै यान्ति भवानं मे ततो नरः. The Supreme Lord Narayana tells Lakshmi Devi in that great abode known as Purushottama Kshetra, which is rarely achieved among all the three worlds. The Keshava deity, who was fashioned by the Supreme Lord himself, is situated. If men simply see that deity, they are easily able to come to my abode. ते सांगतात जी पुरुषोत्तम क्षेत्र धामात ते टेम्पल वयर जो चक्र आसा ते पळयल्यारी परते बर्थ घेनाचे म्हण सांगताची आणि हेही सांगताची कोण देवाल दर्शन घेता की शुअर ही विल कम टू माय अबोर्ड. इतले पॉवरफुल देव आसाची ताणी म्हण. आता मस्त स्टोरी आसा ह्या देवा बद्दल मस्त तांगेले महिमा आसा. हांव एक दोन स्टोरी सांगता. एक म्हळ्यार हांगा गीता पांड्या गीता पांडाल स्टोरी. पांड्या म्हळ्यार हांव ज्यो सांगिल्ली शबरीकुला लोक दोज हू कुक एंड ऑल तांणी. एक पण कसं झालंय हो गीता पांडा तागेलें नांव गीता पांडा तो ऑलवेज तो देवाले हे करता आशिल्लो मस्त भक्ती करता आसतानी ते करतेर आशिल्लो तेन्ना तो गरीब उरता ताका चेडूं उरता ते 2-3 चेडूं बायले वट्ट तो देवाले हे करतेर भगवद्गीता वाचतेर उरता. आणि हे श्लोक येता 9.22 तेन्ना वाचता आसतना हे श्लोक वाचता तो कसो बरयलो त्या श्लोकाक अनन्यास चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. अर्थ कसं नाही तू काही हे करनासतना यू ऑलवेज वर्शिप मी. कशी वर्शिप करी एक्सक्लुसिव्ह डिवोशन मेडिटेटिंग ऑन माय ट्रान्सडेंटल फॉर्म. तर हांव कसं करता हांव तुझकडे कितें आसा ते कॅरी ऑन करता तुझकडे कितें ना ते हांव दिता. तेन्ना हांव पांडा म्हणटा हे कृष्ण हे वट्ट पट सांगता आसा म्हण एक रेड पेन घेता आनी ते क्रॉस मारता ताजेर ह्या श्लोकाचेर क्रॉस मारता आनी तो वता मागीर मधुकरीक. मधुकरी वता थोडो वेळ जातकीर 2 चेडूं येताची आनीक ती पांडा बायलेक सांगताची हे गीता पांडान दिला हे म्हण मस्त खावच्या जेवच्याक आनी मस्त वस्तू. ती पळयता अरे बाबा इतली मधुकरी मेळ्ळ्या आसा कामण बरें करून चंद करून रांदता. मागीर ती वच्चे पयलीं ते चेडूं पळयता एक चल्ल्या फाटीचेर ब्लॅक हे रेड मार्क उरताची मारिल्ल्या भशेन. मागीर ती विचारता कसं जालें हें म्हण. ना ना म्हाका एक हाणें मारले म्हण सांगून वता. मागीर तो पांडा वापस येता आनी पळयता अरे म्हाका तरी मधुकरी काही मेळना आजी म्हळ्यार भिक्षा मधुकरी म्हळ्यार भिक्षा म्हाका काही मेळना आनीक हे कसं नज रांदलें तुवें हें वट्टू म्हण. तेन्ना तागे बायल सांगता की 2 चले आयले एकलो काळो आशिल्लो आनी एकलो गोरो आशिल्लो आनी तांणी हे दिवन गेले तूं दिला म्हण. पण तांणी सांगलें कोणी ब्राह्मणान ताका मारला तागेले फाटीचेर वट्टू रेड रेड मार्क आशिल्ले 3 मार्क म्हण. तेन्ना इमिडिएटली गीता पांडा कळटा तो ओपन करता बुक ओपन करून पळयल्यार हे श्लोकाचेर ताणें क्रॉस घाल्ले उरता ते डिसअपियर जाल्ले उरता. हाजे अर्थ भगवद्गीता इज नन अदर दॅन कृष्णा. तेन्ना गीता पांडा कळटा अयो आपण हे मिस्टेक केले म्हणून आनीक तो देवा लागीं माफी मागून हे करता. हे एक इन्सिडन्स देव कशी आपल्याला भक्ता पावता म्हणजे हाका. आणि एक जयदेव गोस्वामी ही डिझायर्ड टू ऑफर तागेले मास्टरपीस गीता गोविंद की जगन्नाथ स्वामीक गार्मेंटा भशेन घालूं म्हणून. तो वट्टू विलेजा लोकां आपयता आपूण गीता गोविंद सांगतेर वता आनी तुमी ते व्यू करतेर वचाची म्हणून. ते तांणी कितें सांगताचे ओके तूं म्हणत वच कंटिन्युअसली सिंग करत वच तेन्ना आमी ते हे करतेर व्यू करतेर वताची म्हणून.
बट आफ्टर सम टाइम हे म्हणता म्हणता कसं जात म्हळ्यार ही गोज टू द ट्रान्स, टोटल ट्रान्सा वता. तेन ट्रान्सा गेल तेन्ना कसं जाता, स्टॉप जाता. ते व्ह्युअर्सा कळना कसं करचें की म्हण. तेन्ना अनेक मनीस थंय येता. तो सांगता हांव जयदेवाले व्हडलो भाव, हांव म्हणटा आनी तुमी व्यू करात म्हण. अँड ही कंटिन्यूज दॅट. तेन्ना व्ह्युअर्सांनी वट्टू व्यू करताची. पळयल्यार ही इज नन अदर दॅन जगन्नाथ हिमसेल्फ, लॉर्ड हिमसेल्फ. ती अशी केन्ना हो उठता जयदेव गोस्वामी. तो म्हणता अरे आपण सांगले ना, कशी कंप्लीट झाले म्हणता. आणि सांगतात ना तुगेले एल्डर ब्रदर सांगले म्हण. तेन्ना तो सांगता आय हॅव नो ब्रदर्स. तर कोणे हे केले तेन्ना ताका कळटा ही इज नथिंग, नो वन दॅन जगन्नाथ स्वामी हिमसेल्फ, जगन्नाथ भगवान हिमसेल्फ हू केम अँड सॅंग गीता गोविंद. अशी हे सांगिल्लें आसा की कोणी डिवोटी if by their heart, bottom of their heart, unmotivated, unflinching, unconditional, unalloyed devotion कोण करतात की तांकां कृष्ण हमेशा तांगेले साथ उरता. हे डिफरंट स्टोरीज आमी कसं पळयले म्हळ्यार आता रिसंट स्टोरीज हांव आमगेले महाराजा कडच्यान आयकल्ले. हांव 2 स्टोरी सांगच्या चित्ता. एक 5 minutes आय विल टेक मोर. एक पंत भक्ती तीर्थ महाराज आशिल्ले. भक्ती तीर्थ महाराज म्हळ्यार आमगेले इस्कॉनाचे साऊथ आफ्रिकन गुरु ताणी. तेन्ना भक्ती तीर्थ महाराज तांकां मस्त आश आशिल्ली जगन्नाथपुरी भितर वचून देवाल दर्शन करपा म्हणून. बट थंय कोणी फॉरेनर्साक भितर वचच्या दिनाचे. तेन्ना ताणी पळयतेर उरता थंय ते नीलमाधव धाम जगन्नाथपुरीच्या मुखार एक हे आसा. थंय रावतेर उरताची, ते पळयतेर उरताची की अरे हांव कशी वच्चा जाता. भायर थंय कोणी जगन्नाथपुरी गेल्ले पळोवपाक की भायर सेक्युरिटी उरता, चेक जाता, सगळें जाता. तेन्ना तो पळयता की साऊथ इंडियन लोक पळय अशी लुंगी गुटलोवन, शर्ट घालून, केस बीस तेल लावन अशी उलोवन चंद करून आणि वतेर उरता. तर भक्ती तीर्थ महाराज म्हणटा म्हाका कशी करून तरी वच हांग भितर म्हण. तो थंय तंगू वता. थंय दुकान आसा, थंय आंगवाल्याचें दुकान आसा. तो घेवन एक साडी घेवन लुंगी भशेन न्हेसता आनीक तेका ब्लॅक लोटसान थंय बरयल्लें आसा. आनी शर्ट घालून केस बीस तेल लावन चंद करून उलोवन तो ब्लॅकिश उरता. एक साऊथ इंडियन ट्रूप वतेर उरता. तांचे बरोबर तो वतेर उरता. जेन्ना तो सेक्युरिटी मुखार पावता पळय बाय मिस्टेक स्लिप जावन तग्गू पडता तो तांणी. सॉरी आमगेले महाराज तग्गू पडताची. तेन्ना चित्त तो उठल्यार म्हाका सेक्युरिटी धरतलो, म्हाका वच्चा जायना म्हणून. मागीर कशी करून तो सेक्युरिटी ताका रिकॉग्नाइज करनासतना तो भितर वता आनी इतले चंद करून वर्णन करताले की आमगेले महाराज एक तो भितर वतकीर ही फील समबडी पुट हिज हँड ऑन हिज नेक. अशे हात धरून येवन ताका भितर व्हरून जगन्नाथा मुखार रावयले आनी जगन्नाथान ताका दर्शन जाता. चंद करून जगन्नाथ दर्शन करून जगन्नाथा मिठी मारून मागीर भायर येवन वता. आता एक पंत जालें न्ही, नेक्स्ट टाइम बी पळोवंक म्हण आस जाता. एक फावटी दर्शन जालें देवा, सेकंड टाइम बी दर्शन जावं म्हणून सेकंड टाइम अशी करून वता. कशी करून भितर वचच्या म्हण ट्राय करता. कशी हे मिस्टेक करून भितर वता चुकोवन घेवन. पण भितर एक पांडाक वळखता. तो म्हणटा कितें तू इंडियन अशी दिसना म्हण. मागीर भक्ती तीर्थ महाराज सांग कशी धांवता खंय. मागीर भक्ती तीर्थ महाराजान सांगलें की आपण एथलेटीक जाल्ले आपणाक मस्त यूज जाले. कशी चोर धांवन हांव चुकोवन घेवन भायर आयलें म्हाका गोत आसा म्हण. हाजे अर्थ देव केन्ना आमकां डिझायर आसल्यार आमी कोणीय उरूं आमकां पावता. तशी आमकां डिझायर उरका पण आशा उरच्या ना. डिझायर देवा पळोवची, देवाला सेव करची हे डिझायर उरका म्हण. सो ही एक हे इट इज व्हेरी इन्स्पायरिंग. कितली मस्त स्टोरी आसा हाजे बद्दल सांगता. जगन्नाथ महात्मा बद्दल मस्त खूब स्टोरी आसाची. एक पंत रघुनाथ भट्ट आमगेले उडुपीचो. तांकां जगन्नाथा पळोवची मन जाता. त्या काळाक गाडी बिडी काही उरना, चलन वच्चे. जगन्नाथ पुरी पुसून तो चलत वता. आमच्या दिकान कितें ओके गणेश म्हळ्यार गोड देव, देव म्हळ्यार गणेश, गणेश म्हळ्यार ताका सोंडी आनी उरता म्हण. तो वता आनी जगन्नाथा पळोवन ताका डिसअपॉयंट जाता.
दोळे ना हात ना हे ना कसं देव हो म्हणून खूप डिसअपॉइंट जाऊन हे करते उरतो तर रात्री स्वप्ना परती गणपती येतात आणि नेक्स्ट डे परत पळूच्या होता त्यांना जगन्नाथ सोंडी वगैरे लावून घेऊन ताक ते दर्शन दिता जगन्नाथ तर हे आजच्या नमक हे शिक्षा मिळता की ನೆನೆದವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಮಣ कशी आम्ही देवाला याद करता की कशी देव दिसतात जगन्नाथपुरी आता बी गेल्या रे फ्रंट डोर आर साइडीन जगन्नाथ सोंडी रूपाना जैसे गणेश रूपान आमका दिसता अशी जगन्नाथ महिमा मस्त असा लाईक एक सन क्लासात फिनिश करता जायना म्हळ्यार बी इतले महात्मा सांगून हा मागील क्लास एंड करता कोणाक कसं विचारत असल्यार टाइम असल्यार विचार येता अदरवाइज यू कॅन व्हॉट्सअप द मेसेज हरे कृष्ण